Papa आमचो तूं मोखोरताय, आमचे मोदेचे सूख धाडटाय. हो मोग ओळखून दिवपास्ताको, आपलेंच जिवीत तुका भेटोवंक, तुजे कुटुंब एकठांय जाता. भावांत विस्वास मोगूत सारका, तुजे कुटुंब एकठांय जाता. भावांत विस्वास मोगूत सारका, सगळ्या मनशांक सांग दवरून, तांची भक्ती आपली करून. जेसू वरवीं तुका पोसूंक, जेसू वरवीं जिवीत सोडूंक, तुजे कुटुंब एकठांय जाता. भावांत विस्वास मोगूत सारका, तुजे कुटुंब एकठांय जाता. भावांत विस्वास मोगूत सारका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंजलिना कायतान डिसूजा. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच तिच्या घोराब्याक फावो तितली फावो तें बरेपण तांच्या घोराब्याक फावो कर म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता पिटर डिकॉस्टा हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया. मानेल डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जीं कोण पिडेन कश्टवतात, कोवीड-19 हे पिडेन कश्टवतात, तांची सेवा करतात, दोतोर नर्सी आनी हे सगळीं जीं आसात तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया आनी तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यात, जायते सयेक आमकां दिल्यात. आमी बेसारमाय आनी आळसाय पयस करूंक आमकां आयज खेरीत भाशेन उलो. तर आमी आमचें जिवीत देवाक जायते भाशेन जियेता आसतना सदांच आमच्या जिवितान आमी खुशाल आसूं आनी सदांच आमकां मेळटा त्या सयेगांचो आमी वापर करूंक आमकां कृपा मागता आसतना हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायते पावटी आमकां मेळ्ळले सयेग आमी सोडून दिल्यात, वो बेसारमाय केल्या, आळसाय केल्या. असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोय पदवीदार देवा आनी आनी तुमकां तुमकां भाव भयणीनो, भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून कळाव सारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पसतपाक घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकना. नोश्टें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हे आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिरेकाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्परा सगल्यांच्या देवा आमची काकलूत कर आनी आमचेर नदर घाल. दर एका राष्ट्रांचेर तुजी भिरांत घाल. सर्वेस्परा जशें आमी तुजे भायर आनीक देव ना म्हूण अडकलां तशें ती तुका ओळखूंक पावूं. नव्यो कुणां दाखय, नवी विस्मितां कर. तुज्या हाताक आनी तुज्या उजव्या बावलीक मोहिमा जिखून घे. जॅकोबाच्या सगळ्या कुलांक एकठांय कर. सुरवातेक ताचें दायज आसलें तें तांकां परतून दी. तुजें नांव घेता ते पोरचेची दया कर. सर्वेस्परा मालगडो पूत जाल्ल्या पोरी तुवें वागयलोल्या इस्रायलाची काकलूत कर. तुज्या पवित्र शाराचे चुरचुरे कर. जेरुजाल्याची दया कर. तुज्या विसवाचो जागो तो. शिवोन शार तुजे वाखाणणेच्या गितांनी भर आनी तुजें पवित्र घर वैभवान नेटय. तुवें सुरवातेक रचलोल्यांक साक्षी दी आनी तुज्या नांवान केल्लीं भागितां शांती पावय. तुका रावतल्यांक इनामां दी आनी तुज्या प्रवाद्यांचेर विस्वास देवूंक जाता म्हूण दाखय. आरोनान तुजे पोजेचेर आशिर्वाद घालो ते प्रमाणे सर्वेस्परा तुज्या सेवकाचे मागणें आयक. हे पोरी तूं एकलोच सर्वेस्पोर आनी सासणाचो देव म्हूण प्रित्युमेची सगळीं मनशां ओळखूंक पावूं. देवाचें उतर हें जाबाब तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. सगळीं एकदां म्हणुया. तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. आमच्या पुर्वजाचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पोले जाल्यार एकदम दर्दिरी. जाबाब तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणदारा आमची पातकां बुगयस. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जाबाब तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. कोयद्याचें रुदन पावूंक तुजे मुखार. जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावलेच्या बोळान निवार. जाबाब तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. पूण आमी तुजी पोरजां. तूंच चोरपाक व्हरतात त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतां. पिणकेचे पिणकेक तुजी वाखाणणी करतां. जाबाब तुजे काकलुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासो दिवूंक आयला. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. शीस जेरुजाल्याक चडून वेताले. जेजू तांचे फुडें चलतालो. ते घाबरलोले आनी फाटल्यान वेतालीं ती भियेल्लीं. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा ते विशीं अशें तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, जेरुजाल्याक आमी चडून वेता आनी मनशाच्या पुताक महायाजनिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातान घालतले. ते ताका मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशांचे आधीन करतले आनी ते ताच्यो मस्कऱ्यो करतले
ताचेर थिपी उडयतले, ताका जेरबण दितले आनी जिवेशी मारतले. आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवंत जातलो. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे सरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जायत, वा हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पूतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, मरणाची खबर आयकत जाल्यार आमकां सगल्यांक भिरांत दिसता. मरणाची खबर आयकत जाल्यार आमकां दूख भोगता, रडूंक येता. जेजू खूद आपणाच्या मरणाची खबर सांगता तेन्ना ताच्या शिसांक, ताच्या आपोस्लांक असलेंच कितें घडलें. ह्या दिसांनी मरणां जायतीं जातात, आंकडे वाडत आसात, आनी असल्या वेळार हे आमचे दुखीन आमी घडये रडटा, वो करून जे कोण फामिलीचे वांगडी आसात ते रडटात. असले दुखीन आमी थोडीं जाणां रागानूय भरल्या, जावं आमच्या सरकाराचेर वा एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन आसा तांचेर. उगडे आमी शीण करून भरलेलीं आसा देवाचेर. भोव करून आमचे मदलीं जायतीं जाणां जीं हॉस्पिटलान वचून बरीं जावपाक येतात आनी बरीं जावपाच्या वखदार अकस्मात मरून वेतात. कारण कितें आजून पासून आमकां खबर ना. असल्या वेळार आमी शिणानूय बोल्ल्या, देवाचेर शीण करून, देवा आमचें सगळें असलें कित्याक केलें. मरण आमचे भितर असली दूख हाडटा, आमचें मन एके भशेन घुस्पायता. पूण जरी तर आमी जेजूचेर नदर मारली, जेजूच्या मरणाचेर नदर मारली जाल्यार म्हाका दिसता हें मरण बरे भाशेन घेवंक आमकां आनिकूय उत्तेजन मेळटलें. जेजून जेन्ना आपल्या मरणाची खबर सांगल्या तेन्ना ते जेरुजाल्याक चडून वेताले. म्हणजे असल्या वेळार तांचेर कोणेंच कितें वायट करूंक नासलें. वो हे महायाज्ञीक जे आसात, हे धर्मशास्त्री आसात, फारिजेव आसात, तांणी कोणेंच ताचो जीव काडपाक असो त्या वेळार प्रयत्न करूंक ना. सुसेगाद शांतपणी ते चलून वेताले आनी असल्या वेळार जेजू आपल्या मरणाची खबर सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान पयलें वाचप आयज सिराकाच्या पुस्तकांतलें. सिराक म्हणजे एक शिकोवपी, एक टिचर, आनी जो आपल्या शिसांक शिकयतालो तेन्ना सगळें शांत आसलें, घेर पेटोवंक नासलें, वो कोण कोणाक मारूंक येवंक नासलो. पूण तो शिकयता आसतना सगळें शांत आसतनाय हें शिकयता आसतना ह्यो गरजेच्यो वस्तू सांगता. खंयच्यो त्यो? आमी देवाचे काकृतीक उलो मारूंक, देवाक उलो मारूंक शिकयता की इज्रायलाची काकूत कर. जरूय शांत आसा सगळीं,
तरी पूण ही पोरजां आतां बेसार मायेन मुखार वचपाक लागल्या तांचे भितर आळसाय भितर चल्ल्या कित्याक भोंवतणी कांयच जायना शांत आसात असल्या वेळार सिराक हें मागणें करूंक शिकयता इस्रायलाची काकूत कर तातूंत भितर रावतल्यांक सगल्यांक राख आनी सांबाळ हें देवा लागीं मागता आसतना आमच्यान आयज म्हणूंक जाता आयज आमी शांत ना आयज आमचें मन एके भाशेन उचांबळ जाल्लें आसा भोव करून भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन असल्याय वेळार आमची काकूत कर म्हूण आयज आमी आनिकूय मागपाची गरज आसा आनी देवाची काकलूत मागता आसतना ही काकलूत आमचे सगळें कशी मेळटली वा कशी आमकां जाय आयच्या शुभ वर्तमानान हे दोग जाण शीस जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं मागूंक आयले दुसऱ्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा तांची आवय तांचे पासत मागूंक आयली म्हज्या दोगांय पुताक एकल्याक तुज्या उजव्याक दुसऱ्याक तुज्या दाव्याक बसय तूं वैभवान येतलोय तेन्ना ह्या शिसांकूय तेंच जाय तूं वैभवान येतलो तेन्ना एकलो तुज्या उजव्याक दुसऱ्या तुज्या दाव्याक दोग जाण भाव जेजून जरूय तांकां आपलो जबाब दिलो की हे जाग्यां पासत तुमी वयर सकयल जायनाकात पोस्ट म्हणटात ते गरजेचे न्हय काम करपाक मिसांव फुडें व्हरपाक मन जाय मिसांव फुडें व्हरपाक देवाच्या उतराचें पाळप जाय मिसांव फुडें व्हरपाक पवित्र आत्म्याचें देणें जाय म्हणटूच तें म्हजें स्वाधीन ना अशें जेजून म्हणलें कोणाक ही स्वाद दिवची ती तेच बरोबर आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा जेजून सांगलेलें आसात मागात आनी तुमकां मेळटलें जें कितें तुमी भावार्थान मागतात काळजान तावन मागतात आनी तें करूंक तुमी तयार आसात जशें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात कित्याक ताच्यावन मातशें पयलीं जेजून आपणाचें स्नान कसलें जातलें आपणाचें पात्र कसलें जातलें तें लोकांक सांगलेलें आनी तांकां दूख भोगलोली आनी असल्या वेळार एके भाशेन दिसता की ते जाणा जावन मागतात आनी जेजून हें तांकां दिलें अशें दिसता कित्याक हे आपोस्ल जे आसात तांचे मदें सगल्याहून पयलो मेलो जाकोब ताका मार्तीर मारलो जाकोबाक मार्तीर मारल्या उपरांत आनीक थोड्या आपोस्लांक मार्तीर मारले जुआंव सगल्याहून निमाणो मेलो मदें तो एकटोच मार्तीर मरूंक ना पूण जाणटे पिरायेर पावून मेलो हांव येव पासून तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां अशें म्हणून जेजून पेद्रूक विचारलेलें जेन्ना पेद्रून जेजू लागीं विचारलें हाचें कितें म्हणटूच दोगांयकूय आमी पळयता जाकोब सगल्याहून पयलो आनी जुआंव सगल्याहून निमाणो आपोस्लां मदें मेलो जाल्यार आमी देवा लागीं मागता तेन्ना भावा भयणीनो खरेंच आमकां कितें जाय तें काळजांतल्यान मागुया तेच बरोबर जेन्ना आमकां शांती आसा सोयेग आसा तेन्ना आमी जें कितें करूंक जाय तें करुया कित्याक मागीर असलो वेळ येता उचांबडायेचो वेळ येता तेन्ना ज्यो वस्तू आमच्यान शांतपणी करूंक जातात त्यो मागीर करपाक जायना आतां घडये आमकां उरफाटें आतां हे परिस्थितीन जेन्ना महामारी चालू आसा एक दुयेंस भितर सोदता सृश्टी एके भाशेन उठलेली आसा आमकां सोयीक देवाचेर आनीक विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाक पावूंक एकामेकाच्या हाताक धरून बाराबर मेळून आमी ह्या वायटाचेर झूज मांडूं तर हो मेळ्ळेलो सोयेक घेवन आमी खुशाल जावुया आनी जेजूच्या हाताक धरून आमी जैताची वाट चलुया देवी आमची भेटूंक खाता आमची खालसां तांतून घालता आमची मनां तूं कोरपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उंडो आल्त्रार हाडटा ताकांचो रोस समोर पिता आमचे सुख तूं सोरपेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो हुंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो
जेजू आमचे काणसातलो दाकांचो रोस पोतोतलो जेजूच रगत तो जातलो जेजू आमकां पिवून दितलो आमचो आत्मो तोच जातलो. म्हज्या भाव भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. काकृतसारा बापा तुजेर पात येवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परतायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचोरगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय उंचोरगी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुडपूर गोठुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी आंजलिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुझ्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन दरंदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमकां जण एकल्याक जायते सोयेक देव दिता आनी ह्या सोयेगांत आमी आपणा सारकीं जावंक वाडूंक आमकां आपयता आनी आमी जें कितें ताचे लागीं मागता तेंय आमकां फावो करता. ह्याच मनान जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Turai
तुका देवा हांव उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चित दिवन आयक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबीन आनी उतरांनी मात न्हय, बगर सोतान आनी कोरन्यांनी तुजे तांय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भोव पवित्र संस्काराची भुजवण आयज जातली सांजेर 7:15 वाजता. आमी जाता ते भाशेन भाग घेवंक प्रयत्न करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माई, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो सगलो विस्वास. म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. तुजे कोर म्हजे. हांव आयकता हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली. तुका पाचारलेली. आसऱ्या आसऱ्या आनी बरवाशा परवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जा तोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या एका दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी पेटयता. आपल्याकूच तुका तुका तुजी सासनाची तुजो सासणाचो चाकून कशी. चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो हो विस्वास विस्वास तुजे ताय. तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा खोटा जायते पावटी आदी जायते फावटी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. म्हजो दितेली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयो कुणबियेतां कुणबियेतां पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो. हो तर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून ओदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका तुका ए माये ए माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूंक हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू. बेगीन बरे देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेंसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू. बेगीन बरे देवाचे माये आपापल्या विनंती कर
आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत शेसू बागून मरे देवाची माई मा पाप्यांची विनंती कर. आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बागिंती मारे बागून ती मरे आदारती आदारती ओदृष्टा ओदृष्टा संपळल्या सांपळल्या मोजोत कोर मजत कर. ओस्कोट काळजाच्या काळजाच्या माग माग पोचे पोचे पासून पासून जा शराती शराती देवाच्या देवाच्या मुनियारांची मणयारांची विनोद कोर विनंत कर. सगळ्या देवाक सगल्या भेटयलोल्या भेटयलोल्या उस्तोऱ्यां पासत तुऱ्यांपासून फावो कोर विनंत कर. तुझो आदार तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुझो शासनाचो शासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदा दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार आमी मागुया. जी कोण हॉस्पिटलांनी आसात, जी आमच्या घरांनी आसात, जांकां पिडा जाल्या पूण आजून पासून सिमटम्स नात, हे सगळ्या पासत आमी ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोमया आसूं तुमचें सोबें. आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवंत आंकवार सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाची कोंतीतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगातींची येत आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देव आनी तुमचे सवें सदांच तोगूं. आमेन. मोसो फाटला खोरू तुजी खुशी जाल्यार तुजो कुरी सुपा चले म्हजे फाटल्या मोसो फाटला खोरू तुजी खुशी जाल्यार तुजो कुरी सुपा चले म्हजे फाटल्या तुमचे मोदे कोणूय बोडसांक सोदीत जाल्या सगल्यांचो तो जावचो ल्हानीक सेवक जागो तुमचे मोदे कोणूय बोडसांक सोदीत जाल्या सगल्यांचो तो जावचो ल्हानीक सेवक